नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारतीय स्वातंत्र्याच्या 80व्या वर्धापन दिसाच्या पूर्वसंध्येर सांजे 7 वरांचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्राक करतले संबोधन. दूरदर्शन आनी आकाशवाणीच्या सगळ्या केंद्रांवयल्यान जातले थेट प्रक्षेपण. स्वातंत्र्य दिसा निमतान लाल किल्ल्यावयल्यान फाल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्राक करतले संबोधन. लाल किल्लो वाठाराक खर बंदोबस्त, थेट प्रसारणा खातीर यंत्रणा सज्ज. गोंय पुलिसांक खातीर नव्या 46 वाहनांचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें लोकार्पण. रस्तो अपघात नियंत्रणा खातीर वाहनांचो जातलो वापर. स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर दिवचले भव्य तिरंगा रॅलीचें आयोजन. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी घेतलो वांटो. माहिती आनी तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांचे हस्तुकीं शेती खातीर ड्रोन तंत्रज्ञान कार्यान्वीत. बायलां उद्देजकां खातीर थारतले लाभकारी, खंवटे हांणी सांगलें. आतां खबरो विस्तारान. भारताच्या 80व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्वसंध्येर आयज 14 ऑगस्टाक सांजे 7 वरांचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्राक संबोधीत करतले. स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्वसंध्येर राष्ट्रपतींचे राष्ट्राक संबोधन ही देशांतली एक म्हत्वपूर्ण आनी गौरवशाली परंपरा आसा. ह्या संबोधनांतल्यान राष्ट्रपती देशाची उदरगत, साधिल्ली मोख तशेंच वेगवेगळ्या मळावयली आव्हानां आनी भविश्यांतल्या उदरगतीची दिका हे विशीं ते आपले विचार देशवासियांक मांडटली. 80व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान फाल्यां 15 ऑगस्ट दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लींतल्या लाल किल्ल्यावयल्यान राष्ट्राक संबोधीत करतले. स्वातंत्र्य दिसाच्या कार्यावळी खातीर लाल किल्ल्या वाठारांत तयारी पुराय जाल्या. लश्कराचे संचलन, मानवंदना आनी स्वतंत्र दीस सुवाळ्याक हजर रावपी देश विदेशी मानेस्तांची सुरक्षा ह्या फाटभुंयेर खर सुरक्षा वेवस्था तैनात केल्या. ह्या सुवाळ्यान पयलेच फावट वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगीताचें सादरीकरण जातलें. हवाई दळाची प्रात्यक्षिका ही लेगीत ह्या सुवाळ्याची खासा वैशिश्ट्य आसा. मजगतीं लाल किल्ल्यावयल्यान जावपी ह्या इतिहासीक आनी भव्य कार्यावळीचें प्रक्षेपण देश आनी विदेशांतल्या दर एक भारतीया मेरेन पावचे हे खातीर प्रसार भारती आनी दूरदर्शन अभूतपूर्व तयारी केल्या. तशेंच माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव चंचल कुमार हांणी प्रसार भारतीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी हांणी ह्या तांत्रीक तयारीचो नियाळ घेतलो. सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो 15 अगस्त पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, वो जो संबोधन करते हैं देश को, उसके लिए सारी व्यवस्था जो हम लोग कर रहे हैं उसका हमने जायजा लिया. हम लोगों ने प्रयास किया है कि पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग पूरे कार्यक्रम को लोगों के सामने ले जाएं. देश विदेश और यहाँ सामने जो बैठी जनता है वो अच्छे से माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुन सके, उनकी बातों को सुन सके. इसकी हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था की है. हाई डेफिनेशन में दूरदर्शन पे, रेडियो पे इसका भी लाइव ब्रॉडकास्ट और साथ में 4K पर स्ट्रीमिंग और वेव्स OTT पर इस कार्यक्रम को सभी लोग देख सकते हैं. और इस बार हमने कुछ नए कैमरास इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ नई कैमरा लोकेशंस इंट्रोड्यूस की हैं. मुझे विश्वास है कि स्वतंत्रता दिवस के समारोह की पूरी गरिमा के साथ हम ये ब्रॉडकास्ट लेकर के ऑडियंसेस तक आ सकेंगे. स्वातंत्र्य दिसाच्या शुभ मुहूर्ताचेर केंद्रीय घर मंत्रालयान 1057 अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांक शौर्य आनी सेवा पदकां जाहीर केल्या. पुलीस, अग्निशम, नागरी संरक्षण, गृहरक्षक आनी सुधारगृह ह्या सेवांतले अधिकारी आनी कर्मचारी आसात. स्वताचो जीव धोक्यान घालून नागरिकांचे प्राण वाचोवपी तशेंच गुन्यांवकारांक आडो घालपी कर्मचाऱ्यांचो लेगीत भोवमान जातलो. उल्लेखनीय कर्तव्य बजावपी शूर जवान आनी अधिकाऱ्यांचो लेगीत पदकांनी भोवमान जातलो. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी गोंयकारांक तशेंच देशवासियांक स्वतंत्र दिसाची परबी भेटयल्या. ह्या वेळार तांणी महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंग, जवाहरलाल नेहरू ह्या सारक्या विरांच्या बलिदानाची याद करून तांकां आर्गां ओंपली. तशेंच पर्यावरण संरक्षण, स्थानीक रोजगार, सामाजीक सलोखो आनी सर्वसमावेशक विकासाक प्राधान्य दिवपाचें आवाहन केलें. मजगतीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक तशेंच देशवासियांक 80व्या स्वातंत्र्य दिसाची परबी भेटयल्या.
स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर स्वयंपूर्ण गोंय करपाचेर भर दितना भारत विकसीत भारताची मोख साध्य करपाचे दिकेन वाटचाल करता अशें सांगलें. हर घर तिरंगा ह्या मोहिमे अंतर्गत लोकांनी तिरंगो फडकोवन मनात एकजुटाची भावना दृढ करची अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. तशेंच वंदे मातरम ह्या गिताक 150 वर्सां पुराय जाल्ल्याची याद करून दिली. आता घेऊया एक लहानसो विसो. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ टीटी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चा दिवचले स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर तिरंगा रॅलीचे आयोजन केल्लें. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, दिवचले आमदार चंद्रकांत शेट्टी हांच्या हजेरेन जाल्ले ह्या कार्यावळीन शाळेय विद्यार्थ्यांची व्हडा प्रमाणात हजेरी आशिल्ली. ह्या वेळार मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची 2047 मेरेन विकसीत भारत करपाची मोख साध्य करपा खातीर दरेक नागरिकान सरकाराक तेंको दिवंक जाय अशें आवाहन केलें. भारत देश 1947 स्वतंत्र जालो आणि स्वातंत्र्य जालो हे स्वातंत्र्य सहज फुकटान मेळूना. खूप जाणांनी आपल्या जिवाचे बलिदान दिले. स्वातंत्र्य सैनिकांनी त्याग केलो, आपल्या घरदाराची रांगोळी केली आणि म्हणून त्यांच्या त्यागामुळे आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळां. परंतु एकच मनाक खंत उरली की स्वातंत्र्य मेळटा ह्या देशाचे 2 तुकडे जाले, पाकिस्तान आणि भारत हे जाले. म्हणून ही खंत जी आसा आजच्या दिसा हो जाता तो दीस आसा आणि म्हणून हो देश परत एकदा अखंड करचो. आणि ही भावना त्या देशाचे भावी नागरीक ज्यांच्या आदाराचेर हो देश फुडें वतलो अशी जी तरुण पिढी आसा त्या तरुण पिढीच्या मनाक ही भावना रुजची आणि सगळ्याच्याच मनाक राष्ट्रभक्तीचे जोपर्यंत खंयचोय देशाचे भवितव्य हे त्या नागरिकाच्या भावना कितपत राष्ट्रभक्ती भरिल्ली आसा हाचेर ताचें भवितव्य ठरिल्लें आसता. आणि हेकाच लागून भारतीय जनता पार्टी इतर आमचे संघटना, आमचे आमदार, सरपंच, खासदार हे सगळे किंवा स्कुलांनी जे काही संस्था आसात आज आमचे बरोबर दितलेची मोठी संस्था आमचे बरोबर ह्या मोर्चाक सामील जाल्ले आसा. दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांणी आपल्या उलोवपान भारतीय स्वातंत्र्याचे म्हत्व स्पश्ट केलें. देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर योगदान दिल्ल्या फुडाऱ्यांची देख नदरे मुखार दवरून विद्यार्थ्यांनी तांचो बोध घेवचो अशें आवाहन केलें. ही जी तिरंगा रॅली जी आम्ही ऑर्गनायज केला ताच्या मागीर एकच आसा, एक तर तुमकां खबर आसतलें फाल्यां आमचो इंडिपेंडन्स डे आसा आणि ज्या ज्या लोकांनी हो इंडिपेंडन्स जावपाक जे कॉन्ट्रिब्युशन केल्लें आमच्या देशाक आसा तेंची आमी परत परत याद करपाची गरज आसा. ही इतक्याकच याद करपाची आसा जरी आमकां आज स्वातंत्र्य जालो अजून आमकां खूब कितें करपाक जाय. हो जो आमचो जो राष्ट्रप्रेम आसा हो आमच्या खास करून आमी स्टुडंटांक हांगा इनवॉल्व केला की तांकां कळपाक जाय राष्ट्रप्रेम कितें. त्याच्यामुळे फुडली खंयचीय कृती करतना सदांच आपल्या राष्ट्राक पयलीं फुडें दवरपाचो. बाकी पार्टी, राजकारण, बाकीचे सगळे आसा हे सेकंडरी आसपाचें. राष्ट्र हे सगळ्यान व्हडलें आणि हे राष्ट्र आमकां आमकां जो इंडिपेंडन्स आसा हेच्या फुडें आमी कशें आनी फुडें एडवान्स करतले. आज आमचे पयल्या
देश अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आज आमचे इकॉनॉमिकल आमी हेच्या स्टेटान आज आमी चवथे पावलेले आसा. सर आमकां फुडें वचून कम्पीट कर आमच्या फुडें आनी 3 देश आसा तांच्या बरोबर आमकां कम्पीट करचें आसा आनी प्रत्येक हेतून आमकां एडवान्स जावचें आसा. भारतीय स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर पर्रा पंचायतीन कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांच्या कार्यालया मजगती तिरंगा यात्रा आयोजित केल्ली. एक ध्वज एक संकल्प एक भारत या संकल्पने खाला आयोजित कार्यावळीन कळंगूट आणि पर्रा गांवच्या ग्रामस्थांनी व्हडा प्रमाणात वांटो घेतिल्लो. उपरांत आमदार मायकल लोबो हांणी हे कार्यावळीक वांटेकार जाल्ल्या गांवकारांक संबोधीत केलें. Independence Day rally is a rally for unity to bring all the different peoples, religions, caste, creed जे आमचे इंडियेक सोशल मिडियाचेर आसता ह्या दिसांनी सगल्यांक वांगडा हाडपाची रॅली इज अ रॅली ऑफ युनिटी अँड वी बिलोंग टू दीस ट्राय कलर. We belong to this tricolor. So this tricolor is unity of everyone, all the religion, all the caste, all the creed. So we respect and we salute everyone equally along. Then we salute this flag. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या आव्हाना प्रमाण पुराय देशभर 11 ते 17 ऑगस्ट मजगती हर घर तिरंगा ही मोहीम चालीक लायल्या. तातूंत एक वांटो म्हूण शिरोडा लेगीत राष्ट्र भक्ती आणि देशभक्ती जागृताय रॅली आयोजित केल्ली. शाळा महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी व्हडा प्रमाणात तातूंत वांटो घेतलो. थळावे आमदार आणि उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या मार्गदर्शना खाला आयोजित या तिरंगा रॅलीन वेगवेगळ्या शाळांचे शिक्षक सरपंच पंच वांगडी जिल्हा पंचायत वांगडी हेर लोकप्रतिनिधी वांटेकार जाल्ले. मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी राष्ट्रीय भक्ती विशीं ह्या वेळार मार्गदर्शन केलें. एक चेतना आणि प्रेरणा राष्ट्रभक्तीची प्रेरणा जी आसा पळय चेतना आसा पळय ती जागृत जाता आणि म्हणूनच आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि सीएम आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां आनी सुचोवणी केल्ली आसा की 40 मतदारसंघांक अशा प्रकारे रॅली जावची अशें म्हणून आनी ज्या जाग्यार मोठे गांव आसात त्या गांवांतल्यान सुद्दां एक रॅली जावची अशें. आमी वर्सभर आमी सगळे वेव्हारा वगैरे आसतात आमचे काम धंदे आसतात पूण वर्सांतलो एक दीस किंवा एक 2 दीस 15 ऑगस्टाच्या निमित्यान 26 जानेवारीच्या निमित्यान 19 डिसेंबराच्या निमित्यान आमचे सगळे तुगेले ल्हान भुरग्यांक भावंडांक सगळ्यांक सहभागी करून घेवप हें खूब गरजेचें जावन आसा. तातूंतल्यान राष्ट्र भावना जी आसा पळय न्ही आनीक राष्ट्रा बद्दलचें आपलें प्रेम जें आसा पळय न्ही तें अभिव्यक्त जाता. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी आयज गोंय पुलिसां खातीर नव्या 46 वाहनांचें लोकार्पण जालें. पणजेंतल्या पुलीस मुख्यालय संकुलान ही कार्यावळ जाली. ही नवीन वाहनां खासा करून येरादारी पुलीस महामार्ग पेट्रोलिंग जिल्हा पुलीस मुख्यालय तशेंच SPCR ह्या वाट्या खातीर कार्यरत आसतली अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. रस्तो सुरक्षे खातीर ह्या वाहनांचो वापर जातलो अशें तांणी म्हळें. ह्याच कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी कर्मचारी निवड आयोगा वतीन निवड जाल्ल्या पुलीस उपनिरीक्षकांक नेमणूक पत्राचें वांटप लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें. लोकसेवेंत आसतना पुलीस अधिकाऱ्यांनी धाडस शिस्त एकात्मता आनी निश्ठा ह्या गजालींचेर लक्ष दिवंक जाय अशें आवाहन केलें. आणि त्याचबरोबर अप्रॉक्सिमेटली 46 न्यू महिंद्रा बोलेरो विथ न्यू P10 व्हेकल्स फॉर द पुलीस डिपार्टमेंट. सगळ्यात पयली हांव नवीन PSI जे वेटिंग लिस्टाचेर आशिल्ले तांकां जेंका अपॉयंटमेंट लेटर्स दिल्या तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान हो ट्रान्सपरंट प्रोसेस सुरवात जालो आणि पयल्या बॅचींतले PSI ऑलरेडी ट्रेनिंगेक गेले. वेटिंग लिस्टाचेर आशिल्ले जेणे करून आमी एक्सपर्टायट करून इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनचे दे गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी द जनरल कॅटेगरी पीपल अँड रेस्ट ऑल द अदर पीपल्स ऑल्सो गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी टू रिक्रूट इन टू द PSI. हांव मना पासून तेंचे खूब खूब अभिनंदन करता. ते सगळे जाण डिजर्व आशिल्ले की ते आज फक्त आमी प्रोसेस हो आनीक फास्ट केलो एक्सपर्टायट केलो आनी जेणे करून तांकां जाता तितके बेगीन ह्यो अपॉयंटमेंट मेळपाक शकल्यो. आमी जाता तितके PSI आनी रिक्रुटमेंट भरती करपा खातीर जो एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस स्ट्रीमलायन करपाचो आशिल्लो तिको एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस स्ट्रीमलायन करून तांकां आज ऑफर लेटर्स जी आसा पळय इशू केल्या. हांव तांकां बेस्ट विशीस दिता आसतना तांच्यांनी सातत्यान एक याद दवरची की आमी ह्या स्टेटींतल्या लोकांच्या सर्विसी खातीर आमकां अपॉयंट केल्या आनी ताकाच लागून तांच्यांनी फुल्ली डेडिकेटिवली स्टेटीची सर्वीस दिवपा खातीर सातत्यान काम करचें.
राज्यातली भौशीक येरादारी वेवस्था सक्षम करपाच्या हेतान कदंबा येरादारी मंडळाच्या बस ताफ्यान 10 नव्या बशींचो आस्पाव जालो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, येरादारी मंत्री मोमीन गुदिनो, महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार उल्हास तुळेकार हेवूय ह्या वेळार हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 5वो बावटो दाखोवन नवे बशी कार्यान्वीत केल्यो. कदंबा महामंडळ आनी खाजगी बस हांचे मदीं सर्त करपाचो सरकाराचो हेत ना. दोगांनी एकठांय येवन प्रवाशांक बरी सेवा दिवपाचो यत्न करचो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सरकाराच्या म्हजी बस येवजणेर खाजगी बस धनियांनी वांटो घेवचो अशें आवाहन लेगीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा तेन्ना प्रायवेट बस ओनर जे आसा पयलीं हे आमच्या हातूंतल्यान पार्टनर आसा. त्या खातीर आमचो विदीन द स्टेट हे पब्लीक बस ओनर हांच्या बरोबर मेळोन तांच्या बिझनेस आनी आमची सर्वीस ह्या पद्दतीन करता. म्हाजी पयस ही स्कीम आमी इंट्रोड्यूस इतल्याच खातीर केल्या कारण पब्लीक बस ओनर जे आसा पयलीं हांकां फायदो मेळपाची गरज आसा आनी लोकांक बरी ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मेळपाची गरज आसा. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत गांवांतल्यान भुरगे आनी जॉबाक वचपी लोक हे जवळपास डेली जर आमी ट्रॅव्हलर पळयले तरी नॉट लेस दॅन 3 ते 4 लाख लोक 3 ते 4 लाख लोक हे डेली बसीतून ट्रॅव्हल करता आनी बसीच्या ट्रॅव्हलाचेर डिपेंड आसता. ताका लागून आमगेली सिस्टम आसतली, आमी एप सिस्टम आसतली अशी वेरियस इंट्रोड्यूस केल्या आनी म्हाजी बस ह्या सिस्टमांतल्यान पब्लीक बस ओनराकूय त्याच सिस्टमांतल्यान आमी आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर घेवन तो ताका फायनान्शियली बेनिफीट जावं येता. एखादो बस ओनर म्हाजी बस ओनरांतल्यान जर आमच्या म्हाजी बस ह्या सिस्टमांतल्यान जर आयलो जाल्यार मिनिमम टू मिनिमम हील गेट 20,000 रुपीज पर मंथ हे प्रायवेट बस एडिशनल पयशे ताच्या व्यतिरिक्त दिवपाक शकता. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांचे हस्तुकी शेती खातीर ड्रोन तंत्रज्ञान कार्यान्वीत केला. बायला उद्योजकांक ड्रोन तंत्रज्ञान लाभदायक थारतले अशें मत ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायलें. ड्रोन दीदी कन्सेप्ट आमी डिसायड केलो की पयलीं आमी ड्रोन दीदी गोंयच्यान तयार करतले. सो वी डिसायडेड टू गेट स्पेशल 12 म्हणजे 12 महिला 12 तालुकाची हाडून तांकां ट्रेन करप ह्या विचारधारान आमी पावलां काडली. जशे इन्क्वायरीज मेळ्ळी तशे अवेलेबल तालुकाचे महिलांक एक कडेन हाडली आनी 12 विमेन हॅव अंडरगॉन अ 5-day बेसीक कोर्स ऑन ड्रोन्स. ड्रोन टॅक्नॉलॉजी कितें, ऑपरेशन्स कितें, मेंटेनन्स कितें, तांकां वापरूंक कशें जाय, तांचे भितर विचार कितें आसा, हे बेसीक कोर्स आज कंप्लीट जाता आसतना आयचे ते वॅलिडेटरी फंक्शन आसा. त्या वॅलिडेटरी फंक्शनाच्या पयलीं वी थॉट ऑफ गेटिंग अ डेमॉन्स्ट्रेशन फ्रॉम द विमेन हू हॅव बीन ट्रेन फॉर दीस. महिलां भितर उत्सुकता इतली आशिल्ली, येतकर 4-5 प्रश्न करतकर कळ्ळें की दॅट इज वॉट दे वॉन्टेड एंड दीस इज एक्झॅक्टली वॉट वी नीड टू कनेक्ट. विमेन वीथ टॅक्नॉलॉजी आनी टॅक्नॉलॉजी ड्रिवन आयडियाज कॅन क्रिएट मोर ऑपॉर्च्युनिटीज. आनी तांकां पयलें म्हणल्यार स्वताचे कॉन्फिडन्स, ऑपॉर्च्युनिटीज खंय येता ती ऑपॉर्च्युनिटीज पळप, सेल्फ रिलायन्स, स्वता जावप, सशक्त जेन्ना आमी म्हणटा ते खऱ्या अर्थान सशक्त जाता आसतना एकूच त्या हातून माध्यमांतल्यान न्ही, टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान आमी स्वता सशक्त कशें करूंक शकता ह्या विचारधारान आमी जो फुडाकार घेतिल्लो तो म्हाका खंय ना जाल्यार खंय दिसता की वी हॅव हॅड अ गूड सक्सेस. गांवागांवांनी उदका पुरवणे खातीर सांबाळून दवरिल्ल्या अमृत सरोवराचे थळाव्या लोकांनी झेंडावंदन करचें ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायली इच्छा शिरोड्याच्या आमदार सुभाष शिरोडकर हांणी पुराय केल्या. शिरोड्यांतल्या सातोळ्याच्या पोरण्या अमृत तळयेचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी तिरंगो उबारून झेंडावंदन केलें. ह्या पारंपारीक तळयेचें संवर्धन करून ताचें उदक थळाव्या शेतकारांक मेळटा हे खातीर मंत्री शिरोडकर हांणी खोस उक्तायली आनी स्वातंत्र्य दिसाचेर म्हत्व स्पश्ट केलें. अजून 1-2 महिन्याचे काम उरलेले आसा. ऑगस्ट आनी सप्टेंबर ऑक्टोबराच्या महिन्यात 2 तारखेक किंवा साधारणशे 10-15 तारखेक हाजें उद्घाटन जातलें. त्या उद्घाटनाक हांव आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां सभेक करून घेतलो. हांगा ही पाथवे जी आसा पळय वॉकिंग म्हणजे अशें वचून ह्या तळ्याक सगळ्याक रावंड घालून परत हांगा येवपाक मेळटा. अशा प्रकारची कनेक्टिविटी सगळ्याक घेतिल्ली आसा. हो बांद पयलीं कांय नाशिल्लो, हो बांद आतां करून घेतिल्लो आसा. आनी एक हांवें लक्षांत दवरलें तें म्हटल्यार हांगा म्हजें आयकुवां आसा त्या प्रमाणे साताराच्या काही जाणटेल्यांक खबर आसतलें आनी जाणटेल्यांकडल्यान भुरग्यांनी एखादें आयकलां आसतलें. हांगा काही वर्सां पयलीं सांगोड जातालो, म्हादवाचें देवूळ मुखार सांगोड जातालो. ते सांगडाचें पुनर्जीवन करपाचें, जिवंत करपाचें
हांवें थारायल्लें आसा आनी त्यामुळे हे हांगा बसपाच्यो स्टेप्स आशिल्ल्यो पयलीं हांवें करूं ना पयलीं आशिल्ल्यो आतां त्यो जुनी जाल्यो कॉलेज जाल्यो पडल्यो आमच्यो आमी आतां नवीन करपाक घेतिल्ले आसा वयर पयले आसले फातर हाडिल्ले आसात आनी त्यामुळे मुखाल्ले 1 म्हयने 1.5 म्हयन्या भितर हे स्टेप्स सगळे जातले आनीक उदक जें आसा पळय न्ही तें सारकें पूर्ण सांठोवन जातलें. उटा संघटनेन म्हाड्डोळा काल सांजे एका महामेळाव्याचे आयोजन केले. माचेर आमदार आंतोन वाज, आदलो आमदार वासुदेव मेंगावकर, उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, कांता गावडे, आमदार गोविंद गावडे हांचे सयत आदिवासी समाजातले हेर मानेस हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना आमदार गावडे हांणी आदिवासी बांधव आरक्षणाचो आपलो संविधानीक अधिकार मागता अशें स्पश्ट केलें. फाटले कांय वर्सां सावन ह्या समाजाक फकत फटोवपाचो काम जाला असो आरोप तांणी करून येतात त्या वेंचणुके मेरेन आदिवासी समाजाक आरक्षण मेळूंक जाय अशी स्पश्ट मागणी तांणी केली. की वाय पॉलिटिकल रिजर्वेशन हय पॉलिटिकल रिजर्वेशन अर्थात गरज आसा हांवें ऑलरेडी म्हणिल्ले आसात कारण जेदे वेळाचेर स्वातंत्र्य जालें ह्या आमच्या लोकांच्या दारां भितर रस्ते ना उदक ना लायट ना खरें तें सगळें दिवपा खातीर ह्या समाजातले लोकांक आयज राजकारणाक येवचें पडलें. जशें आतून बाबान म्हणिल्लें आसा इतलेंच न्ही तर पक्षाच्या पलीकडेन इकोसिस्टम आसा हेवूय ह्या लोकांनी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. आज जमनीचो प्रश्न ऐरणीचेर आयिल्लो आसा कायदे जाता थंय आदिवासीची दावेदारी वेदना नदरेक हाडपाक जाय म्हणून आजची ही सभा जावन आसा. अरे ह्या लोकांनी गांव वसयलो पूण आज गांव ज्यो जमनी तांचे कडेन आसात हेजेर आज विचार करपाची आज गरज आसा. आनी म्हणूनच हांव म्हणटलो की आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन आमी सगळ्यांनी आज एकजुटीन वावरपाची गरज आसा. राजकीय आरक्षण 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुकेक लागू करप गरजेचें आसा अशें उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी सांगलें. एसटी समाजान लागू जाल्ल्या येवजणेचो हे समाज बांधवाचे कश्टाचे फळ आसा. फुडारान लेगीत एकवटान रावन ह्यो मागण्यो पुराय करून घेवचे पडटले अशें वेळीप हांणी ह्या मेळाव्यान उलयतना सांगलें. आतां आमकां गरज उरला आमचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन करपा खातीर आमी कांय गोश्टीचो तांचे वेलकम केल्ले आसा. 6 ऑगस्टाक जे 1 वर्सान नोटिफिकेशन भायर सरलां ताजें आमी स्वागत केल्लें आसा. 10 तारखेक जे सेन्सस कमिशनान जे लेटर पावयलें आसा जे लॉ डिपार्टमेंटान ताजें बी आमी स्वागत केल्लें आसा. आतां आमकां गरज उरला आमचे एक युवा लिडर जे 2 म्हयन्या भितर हे आरक्षण आमकां प्रत्यक्षात पळोवपाक जाय. आमकां पळोवपाक जाय ह्या उटा संघटनेक आनी तुमकां आनी आमकां जे हक्काचे जे अधिकार आसात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचे जे अधिकार आसात त्या अधिकाराचो वापर करून आमचे 4 भाव जितले पर्सेंटेज आमकां समजा 10% आसा म्हळ्यार 4 आमदार आमकां ह्याच निवडणुकेक विधानसभेक आमकां पळोवपाचें आमचें सगळ्यांचें स्वप्न आसा. अनेकांचें स्वप्न अनेकांनी त्याग केलो आसा सॅक्रिफायस केल्लो आसा. तो सॅक्रिफायस जर आमकां कावंट जावपा जाय तर ह्या सरकारान केंद्र सरकारान आनी आमच्या गोवा सरकारान आमकां ह्याच निवडणुकेक आमकां दाखोवन दिवपाची गरज आसा. बायलां मदीं आशिल्ल्या उपजत कला गुणांक प्रोत्साहन दिवन तांणी तयार केल्ल्या हस्तकला आनी हेर उत्पादनांक योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून दिवपा खातीर यत्न सुरू आसा अशें पेडणेचे आमदार प्रवीण आलेकार हांणी म्हळां. पेडणे आनी दिवचल वाठारांतल्या बायलां आप वावुरपी गटांनी तयार केल्ल्या आर्टिफिशियल ज्वेलरी शोभेच्यो वस्तू आनी हेर हस्तकला उत्पादनांक बाजारपेठ मेळोवन दिवपा खातीर योग्य ती माची मेळोवन दितलो अशें आलेकार हांणी सांगलें. खासारवण वारखण वाठारांतल्या बायलां खातीर आयोजीत कार्यशाळेच्या सुवाळ्यांत आमदार उलयताले. तांच्या उत्सुकी बायलांच्या गटाक आलमारी खुर्च्यो आनी टेबल हांचें वितरण लेगीत जालें. खूब बरें दिसलें जेन्ना हांव भितर सरलो तेन्ना जी तेंची मेहनत पळोवन जे आयज तेंच्यांनी घरांनी हे जे बुकीज केल्या खूब बरें दिसलें जे पळोवन म्हाका दिसता आमी खंयसर गेले जाल्यार एक खंयच्या तरी हेतून आसता आमच्या खंयच्या फेस्टिवलाक फाटल्या हेका गेले जाल्यार पणजे जाल्यार त्या हेतून विकपाक आसता आनी हे म्हाका दिसता रॅली पळोवपाक मेळटा जे आयज तेंच्यांनी
असे फात्यो म्हणटात ती बायलां मायतात ते आर्टिफिशियल तेंच्यांनी त्यो केल्ले आसा आनी खूब बरें दिसता जे आयज तेंच्यांनी हे आपली मेहनत घेवन आयज तेंच्यांनी करून दाखयले कला जी आयज पेडणेक म्हणटात कितें कलाकारांची खाण तितून दिसून येता जे आयज आमची महिला खऱ्यांनीच कलाकार आपली जी कला आसा पळय ती तेंच्यांनी आयज दाखयल्ली आसा. उत्तराखंडातल्या चमोली जिल्ह्यात पीपलकोटी वाठारांत बोगदो कोसळिल्ल्यान जाल्ल्या अपघातांत थळाव्या अदमासा प्रमाण 8 लोकांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा. बोगदो काडपाचें काम सुरू आसतना ही घडणूक जाली. चिखल आनी उदक भरिल्ल्या कारणान तातूंत 22 लोक अडकून पडले. तातूंतल्यान 19 कामगारांक भायर काडप शक्य जालें. अजूनय मजत आनी बचाव कार्य सुरू आसा. उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी घडणूक थळाचेर भेट दिवन बचाव कार्याचेर नियाळ घेतलो. आता पळोवया आयचे तापमान. फाटले कांय दीस राज्यभरात पावसान विसव घेतला. कांय वाठारांत शिपडून पावस पडटा. पणजे वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आतां मेरेन राज्यांत सरासरी 64 इंच पावसाची नोंद जाल्या. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.8 अंश सेल्सियसले नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. भारतीय स्वातंत्र्याच्या 80व्या वर्धापन दिसाच्या पूर्वसंध्येर सांजे 7 वरांचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्राक करतली संबोधीत. दूरदर्शन आनी आकाशवाणीच्या सगळ्या केंद्रांवयल्यान जातले थेट प्रक्षेपण. स्वातंत्र्य दिसा निमतान लाल किल्ल्या वयल्यान फाल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्राक करतले संबोधन. लाल किल्लो वाठाराक खर बंदोबस्त. थेट प्रसारणा खातीर यंत्रणा सज्ज. गोंय पुलिसां खातीर नव्या 46 वाहनांचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केले लोकार्पण. रस्तो अपघात नियंत्रणा खातीर वाहनांचो जातलो वापर मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर दिवचले भव्य तिरंगा रॅलीचे आयोजन. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्ये हांणी घेतलो वांटो. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांचे हस्तुकी शेती खातीर ड्रोन तंत्रज्ञान कार्यान्वीत. बायला उद्योजकां खातीर थारतरे लाभकारी, खंवटे हांणी सांगलें. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 4013 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्रां हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.